प्रणव नाईक ह्या सगळ्या योग्य कितें रचले आनी प्रकरण ताजो मुख्य सूत्रधार आसा. सो प्रणव नायकाक कशाच तरेची सहानुभूती मेळूंक शकना. तरी आसतना एक प्रकरण हांव हालीं आयकत्तें अशें एकल्यान बरयलां की ना प्रणव नायकाचेर अन्याय जाता, ताका टार्गेट करतात, तेन्ना प्रणव नायकाक खंय बदनामी करपाचो प्रयत्न जाता. कोण बदनामी करता? रिपोर्टान ताचें नांव सरळ येता. रिपोर्टान सामके ह्या प्रकरणाच्या मुळा कडेन वचून इन्व्हेस्टिगेट केलां. ही जी पळय इन्व्हेस्टिगेटिव्ह कमिटी आशिल्ली तातूंत भितर एक माजी हायकोर्ट निवृत्त न्यायाधीश आशिल्लो, पूण एक DIG लेवलाचो निवृत्त अधिकारी आशिल्लो, तो सामको प्रामाणीक अधिकारी. हे जे पळय कितें चवकशी जाल्या ती वेगवेगळ्या जाल्या, ज्युडिशियल जाल्या, पोलीस जसो तपास करता तसो केला. सगळे प्रोफेसरांक रजिस्ट्रार धरून तो VC ताच्या मुखार हाडून ताका जाप दिवची पडल्या. सो इतलो बारीक सामको निवरून पोना वचून जे इन्व्हेस्टिगेट केला तातूंत भितर तथ्य आसा. आणि तथ्य आसा म्हणून जेन्ना ह्या प्रणव नायकाचेर येता न्ही तेन्ना ताका ना तो ल्हान मच्छी किंवा ताचेर अन्याय जाता, ताका कोण तरी टार्गेट करपाचो प्रयत्न करता, हे अशे तरेचे पळय सूर येतात ते विशिष्ट हेतून येतात. एक तर अशे एक जात कांय लोकांच्या मुखार येता.